आजच्या या पत्रकार परिषदेक तुमचे सगळ्यांचे पत्रकार बंधूंचे आम्ही स्वागत करता आणि आजचो जो विशयाक आम्ही सुरुवात करता 2017 सालाच्या इलेक्शनच्या कालखंडात जी म्हजेर एक केस रजिस्टर जाल्ली आणि त्या केसीचो निर्णय जो आसा तो काल म्हाका पनिशमेंट केलें असो तो विशय निर्णय आयलो आणि तो संबंध वर्तमानपत्रांनी म्हणजे तो निर्णय येवचे पयलें बी ज्या तरेन हांगा मांडलो गेलो आणि त्या केसीची ग्रेविटी पळयत जर जाय जे काल जो निर्णय आयलो तातूंतल्यान आमकां सगळ्यांक लक्षांत आयलें आसतलें केस ही तशी पळयल्यार नॉन कॉग्निजेबल प्रकारची केस म्हणजे अदखलपात्र म्हणजे ती दखल मोठ्या प्रमाणात घेवपा सारकी केस न्हय आशिल्ली आणि अशा असताना सुद्धा ती केस 2017च्या इलेक्शना पयलीं राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान म्हाका बदनाम करपा खातीर आणि राजकीय दृष्टिकोनांतल्यान म्हाका सोपोवपा खातीर केल्ले स्थानिक जे कांय लोक आसात म्हणजे त्या भारतीय जनता पक्षाचे आमच्या वरिष्ठ लोकांक घेऊन केल्ले एक मोठे षडयंत्र हे आम्ही संबंध गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आसा आणि काल जेन्ना निर्णय जाहीर केलो पनिशमेंट जेन्ना जाहीर केली त्या लक्षांत येता की 2017च्या इलेक्शनामध्ये जो एक हायप केलो आणि काल पनिशमेंट दिवचे पयलें काल अनेक वर्तमानपत्रांनी त्यातून तो विषय मांडलो गेलो त्यावेळेला दिसतालें की म्हाका जणू काय साधारणशे 2-3 वर्सां जेल पडटली अशें काही असो प्रकारचो विशय ज्या मांडलो गेलो आणि म्हाका परत एकदां एक सामाजीक किंवा राजकीय हाका ठेच पोचोवपाक पावपाचें किंवा बदनाम करपाचें षडयंत्र रचलेलें ह्याची जाणीव आमकां सगळ्यांक जाल्ली आसा काल जेन्ना खऱ्या अर्थान तो निर्णय जाहीर जालो ती ख्यास्त आशिल्ली की कोर्ट सॉक्सर हांवें बसपाचें कोर्टाक बसपाचें पनिशमेंट कितें आयच्या दिसाचें कामकाज जें आसा न्ही कामकाज सोंपेसर हांवें कोर्टाक बसपाची ही म्हाका पनिशमेंट दुसरी गजाल हांवें जो कंप्लेनंट आसा की ताका हांवें 10,000 रुपया कंपेन्सेशन हांव दिवपाचें म्हणजे त्या वयल्यान त्या केसीची ग्रेविटी कितली आसली ही आमकां लक्षांत आयिल्ली आसा हांवें त्या मनशाक म्हणजे जो कंप्लेनंट आशिल्लो ताका बोट सुद्दां लावूंक ना अशें आसतना म्हजेर जी केस रजिस्टर जाली ज्या केसीक म्हाका दोशी ठरलें गेलें हांवें तात्काळ मान्य करून घेवंक ना कितें जाल्यार म्हाका मान्य ना त्यामुळे हांवें स्टे मागली म्हाका ह्या विशयाक ती स्टे मेळ्ळी आणि 1 म्हयन्याच्या कालावधीक हांव स्वताक ती केस हायर कोर्टांत अपील करतलो कारण दोश म्हजो नाच आणि दोश हांव कित्याक घेवंक ही माझी भूमिका आसा आता ह्या केसीची ग्रेविटी आमकां लक्षांत आयली आता ही केस कोणें लडयली हांगच्यान सुरवात स्टेट ही राज्य हांगा स्टेटीन लडयली म्हणजे प्रत्यक्षांत दिसतालें की पुनो हो जो मनीस आसा तो केस म्हजेर लडयता त्या अशे तरेचे एक बाहू करपाचो प्रयत्न केलो पूण तो खऱ्या अर्थान ही केस स्टेटीन लडयली खऱ्या अर्थान ही केस सरकारान लडयली आणि हांवें ती डिफेंड करपाचो जो प्रयत्न केलो आणि नेमको हो पुनो गांवकार हो कोण असो प्रकारचे प्रश्न आमकां संबंद गोंयकारांक आमकां येता पुनो गांवकार हे म्हज्याच एसटी कम्युनिटीचो बांदव आसून ताका ह्या षडयंत्रांत ताका एक प्रकारचो बळीचो बकरो केल्लो आसा कारण हो एक सामान्य मनीस हांव एक त्या राजकीय लिडर हांव एक मिनिस्टर म्हजे झगडे कोणा कडेन आसूंक शकता म्हजे झगडे म्हाज्याच लेवलाचे एक मनशा कडेन आसूंक शकता हो जो मनीस आसा तो कितल्या मतांक इन्फ्लुएन्स करपाचो मनीस एक 500, 1000, 2000 मतांक इन्फ्लुएन्स करपाचो मनीस काय कितें म्हाका दिसता की एक अत्यंत सामान्य मनीस आसा की ह्या सामान्य मनशाक धरून जो आसा
म्हाका दिसता पयशे बाकी सगळे लावन सुद्दां केल्ले आसूं येता की म्हाका बदनाम करपा षड्यंत्र रचलेलें आसा. त्यामुळे ह्याचो पूर्ण शोध म्हाका घेवपाचो आसा. कोण ताका दवरलो आसा. म्हाका पुराय खात्री आसा फुडल्या कोर्टाक म्हाका ह्या विशयाचो निर्णय म्हज्या फॉर येतलो. आडशेवाचे ताजे उपरांत जे लोक म्हाजी अब्रू म्हजी नुकसानी करपाक ज्या लोकांनी प्रयत्न केलो म्हणजे ताका विटनेस आशिल्ले जो कंप्लेनर आसा हांव जरूर तांकां अब्रू नुकसानीचो खटलो ह्या फुडल्या हातूंत हांव घालतलो निश्चित. म्हाका पुराय खात्री आसा. म्हाका आश्चर्य दिसता केन्ना केन्ना संबंद राजकीय वेळाचेर पळयत जातली गोंयची घडामोडी पळयल्यो गोंयच्या अनेक लिडरांचेर भ्रश्टाचाराच्यो केसी आयल्यो अनेक प्रकारचे बदनाम अनेक प्रकारचे विशय हांव नांव घेना पण आमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. पूण शेवटी ह्या लिडरांचेर जाल्ले केसीचो निर्णय कितें हांगा केन्ना ख्यास्त जाले काय कितें हो प्रश्न आमी गोंयकारां समोर एक मोठो प्रश्नूच आसा. पण ख्यास्त कोणाकच जाल्ली आमी पळोवंक ना. दुसरें म्हाका दिसता काणकोणच्या बाबतींत पळयलें तर जायतली बऱ्याच वर्सां पयलीं काणकोण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसाकूच वच घातलो. ऑफिसच जावन उडयलें म्हणजे राजकीय कांय लोकांनी आपले स्वताचे अनेक फायली ते आसा ते पळोवन जसं कांय लोकांक धरले आनी अख्ख्या ऑफिसाकूच उच घातलो. म्हाका दिसतालें की खरें म्हळ्यार सरकाराच्या ऑफिसांक उज घालप जो आसा न्ही एक मोठो गुन्हो म्हळ्यार हाजे कारण म्हाका दोश कोणा कडल्यान सिद्ध जावपाक जातलो. पण आज पर्यंत हांव वाट पळयता की म्हाका ह्या केसीक कोणाक दोशी ठरयलें अशें म्हाका केन्नाच दिसलें ना. म्हाका दिसता की आदले आमदार वासुभाई गांवकार हाजी चलयाक अक्षरशः माडाक बांदून मार घातले आसा राजकीय लोकांनी. त्या वेळाचेर आमचे त्या वेळार विरोधी पक्ष नेते काशीनाथ जल्मी हाणें काणकोणचे मोठे सभागृह घेवन तो विशय अत्यंत तापोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता त्या विशया संदर्भात आज मेरेन ताचो निर्णय येवंक ना. आमकां खबर आसा की बाळ्ळी आदी मोठे आमी आंदोलन केलें आमच्या अधिकारा खातीर हक्का खातीर उठाचें आंदोलन केलें आनी तातूंत 2 आमच्या कार्यकर्त्यांक जाळले गेले अक्षरशः. आज मेरेन हांव वाट पळयता जो दोशी आसा ताका ख्यास्त जातली काय कितें. आज मेरेन ताका ख्यास्त जायना ते दोशी आमकां सापडना. आनी अशें आसतना सुद्दां म्हाका आश्चर्य इतलेंच की हांवें बोट लायना आसतना सुद्दां जो आसा जर म्हाका दोशी ठरयलें वता जाय जाल्यार म्हाका दिसता हांवें इतले 94 पासून आदर्श युवक संघ पासून धरून उठाचें आंदोलन धरून एज अ मंत्री धरून जो आसा न्ही जे सामाजीक क्षेत्रांत जे काम केलें ह्या सामाजीक क्षेत्रांत काम करता आसतना म्हाका खंय तरी एक कलंकीत करपाचो प्रयत्न जालो. म्हळ्यार म्हाका म्हज्या मर्माचेर हात दवरलो आसा. आनी म्हाका ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान हें सगळें करता आसतना जे लोक हांगा सहभागी जाल्ले आसात हांवें पयलीं सांगिल्लें ज्या लोकांनी सामाजीक काम करप अत्यंत शुद्ध भावनेन काम केल्लें आसा. आनी आज पर्यंत म्हज्या वाटेक जे मनीस गेले तांचो हास जाल्लो आसा ते पळयल्लें आसा. केन्ना केन्ना निती आनी देव साथ दिता म्हणटा कडच्यान म्हाका पूर्णपणे निती आनी देवान साथ दिल्ली आसा. जनतेन साथ दिल्ली आसा कार्यकर्त्यांनी साथ दिल्ली आसा. आनी अशा वेळाचेर म्हाका जे बदनामीत करपाक केल्ले आसा तांचो ह्या सगळ्या केसी संदर्भात जे गजाली संदर्भात आसा न्ही हांव पूर्णपणे 100% पाठपुरावो करतलो. आनी ज्या लोक ह्या सगळ्या षड्यंत्राक सामील आसा तांची लक्तरां बेशीर काळे शिवाय हांव कसोच रावचो ना. अर्थान एक दुसरी गजाल अशी म्हाका दिसता की केन्ना केन्ना ज्यो वायट गजाली घडटात तातूंतल्यान बरें निश्पन्न जाता. काल एक मित्रान म्हाजो असोच एक मेसेज धाडलो. ताणें सांगलें की कांय केन्ना फुटबॉल आमी खेळटा पळय आसा न्ही आमी फुटबॉलाक आमी किक मारता आनी किक मारता आसतना राजकीय क्षेत्रांतसून अशें म्हळ्यार कांय जाणांक फुटबॉल करपाक जे प्रयत्न करता असो रमेश तवडकर संदर्भात पळयलें जर जायत न्ही जाल्यार अनेक केसी घातल्यो आनी त्या केसींतल्यान दोशी ठरोवपाचें म्हाका बदनामी करपाचो एक प्रकारचे फुटबॉलाचो जेन्ना किक मारपाचो प्रयत्न केलो. तांकां लक्षांत येना की ही किक मारता आसतना म्हाका गोली कडेन व्हरून जिखपा खातीर व्हरता ही तांकां जाणीव नासता. हांव हो अर्थ जो आसा न्ही तो पॉझिटीव एंगलान घेता.
ज्या त्या लोकांना स्पिरिच्युअल अन्याय आमचे करपाचे प्रयत्न केले तातूंतल्यान म्हजें नुकसान जावंक ना, थोडोसो त्रास जालो. हाजेय फुडें आसा न्ही म्हजें नुकसान जावचें ना, पूण ह्या सगळ्या गजाली खातीर पूर्ण ताकदीन फायट करपाची की नेतीन दैव बलवत्तर म्हणून ताकद दिल्ली आसा. आनी हाज्याय फुडें आसा न्ही ज्या ह्या सगळ्या गोश्टीचो अनुभव घेवन आसा न्ही ताज्याय परिपेक्षांत आसा न्ही की चड नेटान काम करपाची ताकद, हाचो शोध घेवपाची ताकद आमकां आसा. तें पूर्ण फुडल्या हातूंत राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत काम करतलो. इतल्या ह्या वाचेर गोंयच्या जे म्हजे वेलविशर आसात, मित्र आसात की ह्या सगळ्या काम करणारे कार्यकर्ते आसात, हाणें म्हाका पूर्णपणे ह्या सगळें काम करतना ताकद दिली आसा. हांव ह्या सगळ्यांच्या आशिर्वादाचेर गोश्टी करत गेल्लो आसा. मी जे म्हटलं भाजप नेते वरिष्ठांक धरून हे षडयंत्र रचलेले ते जाहीर आसा की त्यांच्यानी अजूनपर्यंत तुमच्या बाजून कित्याक घेवना? तुम्ही आता भाजपचे उपाध्यक्ष आहात. हांव हाज्या उपाध्यक्ष त्या कालखंडा भितर आज ते लोक आसा अशें ना. आज उलोवंक जाय तुम्ही पण आयज भाजपच्या नेत्यांनी तुमच्या बाजून त्या वेळाचे कांय जे स्थानिक लोक आशिल्ले की त्या म्हाका बदनाम केली शिवाय तांची पोळी किंवा तांचे घोडे जे आसा ती फुडें वचनाशिल्ले. त्यामुळे ते करतना ते स्थानिकच लोक करपाक शकता अशें नाशिल्ले. त्या वेळाचेर ताणें वरिश्ठ कांय लोकांक धरिल्लें. हे हांवें सांगपाची गरज ना, तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें जालें कशें जालें आसा तें खबर आसा. मी प्रश्न तोच उरलो की आता अजूनही तुम्ही भाजपात त्यांना भाजपाचे भायर सरले, आता तुम्ही भाजपाचे उपाध्यक्ष सारखे मोठ्या पदार आसा. बरोबर. तुमकां सरकारी हेजेंय पद दिल्लें आसा, तरी तुमच्या वाटेन सरकार किंवा भाजपचे नेतो एकटे कित्याक कशें आसा एक गजाल त्या वेळाचेर ज्या लोकांनी हे षडयंत्राक साबीत जाल्ले आसा न्ही तातूंतले बरेचशे लोक जे आसा आज ना. ते आज बरेच लोकांची कशी जी ग्रेविटी दिसतालो आसा न्ही तांकां दिसता रमेशाक ते सोंपपाक प्रयत्न करताले, पण ते म्हाका सोंपोवप जालें ना. आनी त्यामुळे ताणें केल्ले विशय आसलो न्ही तो ठीक उरले आसले. म्हणजे केन्ना केन्ना ह्यो गजाली म्हाका दिसता ह्या केसीचो म्हाका एक परत याद करून म्हाका हांवें जावन हें करूं ना. ज्यो गजाली म्हाकाय दिसता की कांय गजाली विसरपाच्यो कांय गजाली सोडपाक जाय आनी फुडें वता आसतना, पण ह्या केसीच्या निमित्तान परत एकदां खंय तरी म्हाज्या सामाजीक किंवा राजकीय हाका खंय तरी एक ठेस पोवपाक जाय म्हणून हांव ती परत हांव याद करता आनी जनतेक सांगपाक सोदता. ह्या निमित्तान भाजप सोडल्यानंतर अशा पद्धतीने त्रास दिला जातो असं तुम्हाला माहित होतं? हाज्या पयलीं सांगलें हाज्या पयलीं हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. म्हजेर त्या कालखंडा भितर सादारणश्यो 4-5 केसी रजिस्टर केल्यो आनी म्हाका दिसता म्हाका आनंद जाता की ह्या 4-5 केसींतल्यान हांव भायर सरलो. एक फॉरेस्टाची केस आशिल्ली सादारणशी म्हाका दिसता ती 2007 सालांत हांवें तरी खंयच्या तरी एक अधिकाऱ्याक दिसांनी काम करतना आडयलें अशें तरेचो विशय आशिल्लो. आनी ती केस 2007 सालांतली 2017 उपरांत ती वयर म्हणजे म्हाका राजकीय क्षेत्रांतल्यान खंय तरी धांपपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न केलो हें खबर आसा की अशा प्रकारचे 4-5 केसी ज्यो जाल्यो त्या 4 केसीन हांव भायर सरलो. आनी एक 5वी केस आसा न्ही ती म्हाजेर उरली आसा. ती हाकाय हांव पूर्णपणे फायट दिता. तशाच पद्धतीने भाजप काम करते का आता सुद्धा? नाही आता काम करता अशें म्हाज्या बाबतींत घडलो अनुभव हांव सांगलें तुमकां. म्हाज्या स्वता बाबतींत तो आनी कोणाच्या बाबतींत जालो ते सांगतलो की हांव सगळ्यांच्या बाबतींत हांव सांगूंक शकतलो असं काय ना. राजीनाम्याची मागणी करतात तुमच्या? You can't share the platform political party when you are the chairman of PFN. म्हाका दिसता की ह्या हातूंत हांवें गैर केला अशें म्हाका कांयच दिसना. हांवें सरकाराची बाजू जी आसा न्ही ती म्हाका दिसता संजीवनी साखर कारखाना औषध हांव एक स्वताक शेतकार. संजीवनीच्या संदर्भात म्हाका दिसता बाकीचो शेतकार धरून तो फॅक्टरी पर्यंत जो आसा न्ही हांवें अनुभव घेतलो आसा. कारण काणकोण तालुक्यामध्ये सादारणशे त्या कालखंडा भितर सादारणशे एक 8-10 वर्सां पयलीं हायेस्ट शुगर केन सप्लाय करपी हांव म्हज्या नांवाचें. त्यामुळे साधारणचो तो विक्रम हांव एक 10 वर्सां म्हज्या नांवाचें आशिल्लो काणकोण तालुक्यांत. त्यामुळे आज हांव आमदार जालो, मंत्री जातकच एग्रीकल्चर मंत्री जातकच सुद्दां आसा न्ही शेतकऱ्यांचें दुख्ख कितें आसा तें म्हाका खबर आशिल्लें. आनी प्रामुख्यान तातूंत जे अडखल्ले लोक आसा एक 70% ट्रायबल फार्मर. 70% ट्रायबल सांगे काणकोण या भागातले. त्यामुळे ही बाजू हांवेंच मांडपाक जाय, हांवूच सारको मांडूंक शकता हाजी म्हाकाय कळप नाशिल्लो. मुख्यमंत्र्यांक दिसतालो की ती बाजू हांवें मांडपाक जाय आनी ती बाजू हांवें मांडली आसा. आनी म्हाका दिसता आनी हांवें गैर केला अशें दिसना.
की त्यामुळे कांय जाणांक राजीनामा मागपाच्या बाकी सगळ्या दिसत जायत की ताणें ताणें हे सिद्ध करचें की हांवें गैर खंयची बेजाची केला की म्हाका 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 ताणें दाखोवयल्यान किंवा कोणें अशें समाधानपण करता म्हाका सरकारान पण केला सरकाराची बाजू जी आसा ज्या तरेन मांडपाक जाय ती हांवें मांडलेली आसा. प्रसाद गांवकारान तुमचेर एक खर टिका केल्या स्क्रॅप मटेरियल म्हणून. स्क्रॅप मध्ये म्हाका करूंक ना तें ताणें परत केलें की प्रसाद गांवकरा संदर्भांत हांवें प्रसाद संजीवनी फॅक्टरी आनी ह्या सर्व विशय करता आसतना फक्त हांवें म्हणलेलें आसा राजकारण करचें न्ही इतलेंच हांवें म्हणलेलें आसा. त्यामुळे स्क्रॅप म्हाका म्हणूंक ना. एक तुमकां वेगळो तेज्या संदर्भान एक प्रश्न कितें तुमकां एसटीचे कमिशनचे सारकें मोठे एक क्वचित पोस्ट दिल्लो आसा ते अपेक्षा लोकांचे अशें आसलें की तेजेर कितें हें येवचें न्ही आळ किंवा आरोप बरोबर कंप्लीट ते जर आसून जर तुमचेर आतां येता न्ही ते तुमी पद सोडून तें करूंक जाय आसलें अशें म्हणजे आतां तुमचे आरोप सिद्ध जाला अशें म्हणटात. म्हजी म्हाका दिसता कशें सांगता की जे आतां जो जे केसान म्हाजे आरोप आयले पळय त्या केस संदर्भात ताची ग्रेविटी कितली आसा ती राजकीय स्वरूपाची आसा हें आमकां सगळ्यांक पूर्ण जनतेक आमकां सगळ्यांक खबर आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता कशें की एसटी कम्युनिटीक न्याय दिवपाची म्हजें उबें आयुश्य गेल्लें आसा आनी हे गोंयची जनता कोण नाकारना की आदर्श वर्क संघा पासून 96 पासून त्यानंतर 98 पासून गाकोबेची मुवमेंट आसा न्ही ती काणकोणांतल्यान सुरवात जाली. ज्या मुवमेंटाक ग्रेविटी येवपा खातीर जी काम जालें ती काणकोणांतल्यान सुरवात जाली. ताजे नंतर उठाचें आंदोलन जें आसा न्ही ताजी ग्रेविटी आसा ती काणकोणच्यान सुरवात जाली म्हजे कडच्यान सुरवात जाली आसा. त्यानंतर त्या खात्याक न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एज ए मंत्री म्हणून आसा न्ही ते हांवें केल्लें आसा. ही गोंयची जनता कोणीच नाकारना. म्हणजे एखादो कॉन्ट्रॅक्ट एखादो मनीस आसतलोच न्ही तो उलयता म्हणून जे आसा न्ही हांवें तकलेक मारून घेवपाक जाय अशेंच ना. आनी तातूंत त्या केसी संदर्भातली ग्रेविटी कितली आसा त्या एक मोठो गुन्हो हांवें केल्लो आसा जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता की हांवें राजीनामा दिवप ठीक आसलें पूण उबें आयुश्य जेन्ना ह्या समाजाच्या आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या पदाक सुद्दां जो आसा न्ही 100% न्याय दिवपाचें आसा न्ही न्याय हांव दिवंक शकतलो की ज्या हांव पयलींच जाहीर केला की केवळ कमिशन हें केवळ ऑफिसांत बसून न्ही जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्यक्ष तालुक्या स्तराचेर गांवांत जे प्रश्न आसात ते घेवपाची धमक आनी कापास आसा. कारण ह्या सगळ्या आज पर्यंत एखाद्या ट्रायबल खात्याक सुद्दां जो न्याय दिवपाचो आसा न्ही आज ज्यो 25 योजना आसा न्ही त्यो म्हज्याच कालावधींत जाल्ल्यो आसा. मागीर ह्या संदर्भात तेज्या संबंद गोंयची जनता खबर की हांव गोंयच्या प्रत्येक काना कोपऱ्यांत ह्या समाजाच्या विकासाक केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या कमिशनाच्या निमित्तान आसतना म्हाका अदीक संदी मेळटली कारण हाजी व्याप्ती इतली आसा हाजें काम करपाची ताकद इतली आसा की जबरदस्त आसा. एखाद्या डिपार्टमेंटा पेक्षाकच वयली ताकद आसा न्ही ह्या पुस्तकाक आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही परत एकदां म्हाका एसटी कम्युनिटीक न्याय दिवपाच्या संघ एक मोठी संदी मेळ्ळी अशें IIT आंदोलन सुरू आहा न्हू थंय एसटी लोक अशे चड आहा थंय तुमी कितें तुमचे पळय एसटी ह्या संदर्भात त्यो स्वताक हांवें 2-3 हियरींग घेतली म्हजे कडेन जेन्ना कंप्लेंट आयली ताजी हियरींग घेतली. त्यानंतर 2 सिटींग जे आसा ते लोक आनी जे स्थानीक लोक आसा की तांचे पर्सनल ज्यो आसा न्ही मिटिंग्यो जाल्यो आनी त्या लोकांनी हाजे पयलीं अशें केन्नाच जालें ना. आमी एज ए कमिशन म्हणून जे आसा 2 सिटींग जावन तांचे प्रत्येक ग्रिवेन्सीस आसा न्ही ते मुख्यमंत्री आयकून घेतले आसा आनी ताजे म्हाका दिसता आज त्या लोकांक म्हणजे आज प्रत्यक्षांत मुख्यमंत्री जेन्ना सांगता की ते ताचो भाग म्हणून वता जी मिटींग जाल्ली फाटल्या दिसांनी ताचो भाग म्हणून आसा परत एकदां त्या स्थानीक लोकां कडेन आयकून घेवपा खातीर आसा न्ही आज मुख्यमंत्री हांगा गेल्ले आसा मिलावरी केल्ले आसा. गीता गांवकर जी हँडिकॅप लेडी आसली लता न्ही लता गांवकरची जी केस आसा ती चालू आसा की ती चालू आसतना म्हजे आमी हियरींग सुरू करपाक पळयताले आनी सुरू करपाक पळयता आसतना डायरेक्टर जी आसा म्हाका जाय आशिल्ली प्रत्यक्षान डायरेक्टर आशिल्ली तीच कोरोना बाधित जाल्ले म्हणून घरा आसा आनी तो एक भाग. दुसरो जो भाग आसा पण आमी जेन्ना अभ्यास केल्लो लक्षांत येता की ती केस जी मांडली ती चुकीची पद्दतीन मांडली आसा. ती खरें अर्थान ती लता गांवकरान आपल्याची इंजस्टीस जावन मागपाक जाय मग ती कोणी तरी अशा वेगवेगळ्या संस्थेन मांडलेली आसा. त्यामुळे हाचो एक सारको अभ्यास करून आसा न्ही किंवा डायरेक्टर येतकच की तिका न्याय दिवपाच्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करता. तुमकां दिसता अत्याचार जाला म्हणून तेंचेर अन्याय जाला म्हणून एखाद्या कशें हियरींग
हांव येता, हांव जॉइन जातकच तशें हियरींग सुरू जालें ना प्रत्यक्षान. म्हणजे हांव जॉइन जालो एक म्हयनोच जालो. 28 आनी फाटल्या 28 तारखेर जॉइन जाल्लो. त्यामुळे कांय गजाली म्हाका पळोवपाकच गेल्यो. त्यानंतर एक हियरींग घेवपाक सुरवात केली आसा. ही केस म्हणसर ती डायरेक्टरच ती कोरोनावरती जाली आणि तिने म्हणलं की आपल्या सगळ्यांना 15-20 दीस आनी लागतले. त्यामुळे ती येतकच आसा की तिका आपूण हाडून बाबा ती खरी इंडस्ट्री त्या इवन लता गांवकाराक आपूण हाडून सुद्दां आसा की ताजेर कितें इन्वेस्टिगेशन जालें आसा हाजेर हियरींग ताबडतोब सुरू जातली. So quickly, how many people were there in the ST and student category? साधारणच्यो 213 केसीस पेंडिंग आसा. 213. 213 केसीस पेंडिंग. कसल्या टायपचे कंप्लेंट आहा? कंप्लेंटींची तीन प्रकार आसता. एक सर्व्हिस मॅटर आसता, दुसरे लँड इश्यूज आणि तिसरी विषय आसा तो एट्रोसिटीज. अशे तीन प्रकारचे केस एट्रोसिटीज. आणि IIT बद्दल आता जे मेळावले म्हणटा पळय तुमचें वैयक्तीक मत कितें? थंय घेवंक जाय काय दुसरे कडेन व्हरपाक? नाही म्हाका दिसता की जर मेळावे घेवपा आसत जाल्यार लोकांच्यो ग्रिव्हन्सीस एसटी लोकांचो बाकीचो आसा त्यो ग्रिव्हन्सीस समजून घेवन ताजी वाट काडपाक जाय. IIT जावपाकच जाय. त्यामुळे लोकांचे जे कांय विशय आसता ते विशय समजून घेवपाची आवश्यकता आसा. म्हाका दिसता ह्या विशया संदर्भात जरी ते मध्यंतरी काळांत ते आसा लोक आनी हाजे गॅप जरी उरलें जाल्यार कमिशन इंटरव्यून जावन जे प्रामुख्यान ST लोक आसा ताजे 2 हियरींग जावन त्या संदर्भात त्या लोकांनी मुख्यमंत्र्या समोर आपली ग्रिव्हन्सीस आपली जमीन कितल्यो वता आनी आपल्या जमनी मेळपाक कांय अधिकाऱ्यांनी सारकी सर्वे करूं ना अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आणि ते मुख्यमंत्र्यान आयकून घेतलें आसा आणि मुख्यमंत्री आयकून घेवन तांकां आज आपण मेळावलेक येता अशा तरेन तांकां उतर दिलें. आज प्रत्यक्षान मुख्यमंत्री कमिशन इंटरव्यून जातले बिटवीन द गव्हर्नमेंट अँड एखादी कशा एखादी IIT सारको प्रोजेक्ट काडपाची गव्हर्नमेंटाची पॉलिसी आणि पॉलिसीच्या विरोधात कमिशन वचूंक शकना. आणि त्यामुळे जी काही रिकमेंडेशन करप सजेशन करप जे आसा हें काम कमिशन करपाक शकता. त्या लोकांनी आयज नाका म्हणून सांगलें CMाक. नाकाच म्हणून सांगलें. नाकाच म्हणून सांगल्यार ते सेम डिसिजन गव्हर्नमेंट डिसिजन घेतलें. थँक्यू.